मंगळा भावा भयणीनो, आदली परंपरा अनुसार जेजूक भेटोवंक तांची रिती रिवाज आसलो. सुटकेच्या पुस्तकान हावेसर 13 थंय देव म्हणटा मालगडो पुताक धुवेक व मनजातेक देवाक ओरपूंक जाय आसलें, कित्याक देवान तेन्ना तांकां इजिप्तांतली सोडयलीं. फारियोवान सांगलें सगळ्या मालगड्या पुतांक धुवांक आनी मनजातीक जिवेशी मारूं, आनी तांकां जिवेशी मारले उपरांत तो तांकां सुटका दितलो म्हूण. पूण देवान तांकां साल्वार केली आनी सुटका दिली, आनी देखून तांची रिती प्रमाणे मालगड्या पुताक देवाक ओरपूंक जाय आसलो. आनी तांचे परंपरा प्रमाणे गरीब आसनी तांणी पारवे नाजाल्यार कोवड्याचे पिल्ले दिवन तांकां सोडूंक जाय आसलें, आनी जे श्रीमंत आसनी तांणी मनजातीचे पिले दिवन तांची सुटका करूंक जाय आसली. तरी आमी सोजमता की आमी प्रत्येक जाण देवाची देणगी आमच्या आवय बापायन आमकां निर्माण करूंक ना, उपजोवंक ना, पूण देवान एक देणें कशें तांकां दिल्या. आनी प्रत्येक जाणाक आमकां देवाची येवजण आसा. आमी आमकां जाय तें करूंक जाय ते भाशेन जियोंक जायना, कित्याक आमी आमचीच न्हय, आमी देवाची. सो देवाच्या येवजणे प्रमाणे जियोंक केन्ना केन्ना आमी मरो पर्यंत आमकां सोजमना देवाची येवजण कितें तें. पूण तरी आसतना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या साक्रामेंता वरवीं, सांताच्या जिविता वरवीं, सायबीणमाय वरवीं देव आमकां मदत करता आमचें जिवीत ताचे भाशेन जावंक आनी ह्या संवसारांत स्वर्ग अनुभवूंक.